नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स. दक्षिणेत ग्रामसभांनी सन्मानाक विरोध. रोमी कोंकणीक समान दर्जो दिवपाविशीं थाराव. बार्देसांत 14 गावांनी ग्रामसभा. गावागावांनी लायट, उदक, रस्त्याचे इशू. दर्यादेग नितळ करूंक पर्यटन खात्याचे नवे टेंडर. 5 वर्सां खातीर 90 कोटी मायज खर्च. कोयर उखलून वेगळो करून विलो लावचो पडटलो. ट्रान्सपोर्टूय कॉन्ट्रॅक्टराचो. दियोदिता फर्नांडिसाच्या खुनाचे केशींत कोळंगूट पुलिसांनी दोगांक उखल्ले. आकीब खलीफ, निखिल राजेक हणजुणा धरले. 10 दीस पुलीस कस्टडी. प्रॉपर्टी वयल्यान खून. युनिफाईड पेन्शन स्कीम चालीक. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांक एनपीएस आणि यूपीएस दोनां मदली एक घेवंक पर्याय. राज्याकूय स्कीम चालीक लावंक मेकळीक. भरपाये वयल्यान सरकार भोमकारां मदीं घालूंक सोदता फूट. भोमा म्हामार्गाक विरोध कायम. बायपासूच जाय. भोमकारांची ग्रामसभेत मागणी. आयताराय ऑरेंज अलर्ट. वेधशाळेचो अदमास. सिजनल पावस 150 इंचाक तेंकलो. सरासरी परस 44% मायज. बुधवार मेरेन दाट पावसाचो अदमास. आणि बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफीच्या तिसऱ्या मॅचीत चेन्नईन एफसी जिखले. चर्चिल ब्रदर्स एफसीचेर 4-1 गोलान चेन्नईनाचे जैत. आयताराक वेगवेगळ्या गावांनी ग्रामसभांनी रोमी कोंकणी आणि सनबर्न ते रस्तो, उदक, लायटीचे इशू. दक्षिणेत राशोल आनी राय ग्रामसभेत रोमी कोंकणीक समान दर्जो आणि सनबर्नाक विरोधाविशीं थाराव. उत्तरेत पर्रा, कळंगुटे ग्रामसभेत रस्तो, लायट, उदकाचे इशू आयले. राशोलात जाल्ल्या ग्रामसभेत सनबर्नाक विरोध आणि रोमी कोंकणीक समान दर्जो दिवपाविशीं थाराव घेतला. तशेंच थंय जावपी प्रपोज्ड रिंग रोडाकूय ग्रामसभेत विरोध उक्तायला. राशोल पंचायताच्या जुरिडिक्शनात आज पासून हे सनबर्न फेस्टिवल जातली म्हणून आमकां कांय प्रपोजल येयले ना, कांय कन्फर्म ना. इन केस हो प्रपोजल येयले जाल्यार आमचो पंचायताचो पयलो हेजेर निश्चित आसतलो आनी आमचे ऑब्जेक्शन आसतले. आमी क्वेश्चन सनबर्न फेस्टिवल आमचे जुरिडिक्शन करपा दिवचे ना. आनी त्याच बरोबर लोकांन जो प्रपोजल आमचे मुखार मांडला तो प्रपोजल आमी मान्य केल्या. रोमी कोंकणी लँग्वेज आसा ती एट पार टू देवनागरी लँग्वेज तेजे बरोबर एका रोमी स्टेटस दिवची म्हूण त्याच्यानी मान्य केली. राय ग्रामसभेत रोमी कोंकणीक समान दर्जो आणि दोतोर जॅक सिकेराच्या पुतळ्याच्या थापणुकेविशीं ठराव घेतला. आयज राय आमी ग्रामसभा आसलेली आनी ते ग्रामसभा आमी ऑन बिहाफ ऑफ ग्लोबल कोंकणी फोरम ऑल्सो म्हणजे आमी कोंकणी लिपी पळय आहा ती ऑफिशियल स्क्रिप्ट जावपा जाय म्हणून गोंयांत. ती व्हेरी इम्पॉर्टंट आमची गोंयकारांक आनी जावं आमचे सगळे गोंयकार टू मेक इट ऑफिशियल. सो 1967 दिसता तो म्हाका एक ओपिनियन पोल जाल्लो गोंया महाराष्ट्रान दिवचें वो गोंयांत दवरचें म्हणून. तेन्ना ही चळवळीन जगशिरान खूब तेंको घेतला आनी तो आयज फादर ऑफ ओपोजिशन ओपिनियन पोल आणि लिडर ऑफ ओपोजिशन म्हणून आसलो. म्हज्या मागण्या आसले आमचे आल्लें वो रायच्या विलेजीन ताचो एक पुतळो तयार करूं. बार्देसात वट्ट 14 पंचायतींनी ग्रामसभा जाली. कळंगूट ग्रामसभेत लाऊड म्युझिक, हाऊस टॅक्स तशेंच मसाज पार्लरांच्या पोस्टरांचेर कारवाय करची अशी चर्चा जाली. हाऊस टॅक्स म्हणजे कितें जालां न्हू, आतां ते सांगताले की वी हॅव टू रिवायज द हाऊस टॅक्सीस, टेक अ सर्वे एंड कम्प्लायन्स आनी तांकां दाखल मेळटलें आनी म्हणलें बरें इट इज अ प्रोसिजर. इट इज आमची कालावड खूब बरा. सो आमी आतां सर्वे करपाक एक एजन्सी अपॉयंट करता आनी तेजेर एजन्सी जातच मागीर आमी तांकां
लावड म्युझिकाचे आमी ऑलरेडी बरयला पोल्युशन बोर्डार आनी एकदां पोल्युशन बोर्ड बरयला आनी शेकांक आमी कितें घाला तांकां सांगलां आमी म्युझीक शूड नॉट गो बियॉन्ड 10 o'clock. जाल्यार हेर ग्रामपंचायतींनी विकास कामाविशीं तशेंच रस्ते उदक लायट हे विशीं चर्चा जाल्या. Everyone there. I'm not saying Sanjay, I'm against everything. I absolutely agree to you. I have no issues about it. You want to put the street lights? Yeah, excellent. Did I objected afterwards when you said street light is something? No. But no. Yes, I raised the issue because we were not taken into confidence. That's the reason I'm saying. I have no issues. आता तिजो construction आता हांवें कितें म्हटलेलें जो 3 मीटर रोडार येता व्हडलो प्रोजेक्ट येता तिजो 57/3 हेचे समजलो तूं काल वाची वायट बोन आसली. I also texted this to deputy servant to you also. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्यो दर्यादेगो नितळ करूंक पर्यटन खात्यान नव्यान टेंडर काडला. कोयर उखलून तो वेगळो करून विलो लावचो पडटलो. ट्रान्सपोर्टेशनय कॉन्ट्रॅक्टरांक स्वता करचें पडटलें. 5 वर्सां खातीर टेंडर काडलां. 13 सप्टेंबर मेरेन अर्जाक मुजत. 5 वर्सां दर्यादेग नितळ करूंक सरकार 90 कोटी मोडूंक खंय तयार आसा. गोंयच्या दर्यादेगांचेर वर्साक लाखांनी ट्युरिस्ट येतात. कांय जाण वांगडा हाडिल्लो कचरोय थंयच उडोवन वतात. तो कचरो उखलपाक गोंय सरकाराचे पर्यटन खातें वर्साक कोट्यांनी रुपया खर्च करता. दर्यादेगावेलो कचरो नितळ करपाचे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो तो कॉन्ट्रॅक्ट आतां सोंपला. गोंयच्यो दर्यादेग नितळ करपाक पर्यटन खात्यान कर्नाटक कमर्शियल आनी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेडाक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले. ताचे कॉन्ट्रॅक्ट सोंपल्या उपरांत आतां गोंयच्या पर्यटन खात्यान नवें टेंडर काडला. टेंडराक अर्ज करपाक 13 सप्टेंबर 2024 निमाणी तारीख दिल्या. 5 वर्सां खातीर टेंडर. 90 कोटी मायज खर्च करपाची सरकाराची तयारी. टेंडरात म्हणिल्ल्या प्रमाण टेंडराक अर्ज करपी एजन्सीन गोंयभरच्या दर्यादेगावेलो कचरो उखलचो पडटलो. कचरो वेगळो करून ताचो विलो लावचो पडटलो. कचऱ्याचे ट्रान्सपोर्टेशनूय खंय ताच खर्चान करचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. कोळगुटे जाला तो बायलेचो खून प्रॉपर्टी डिला वयल्यान. दिवोदिता फर्नांडिसाच्या खुनाचे केशींत कोळंगूट पुलिसांनी दोगांक उखल्ले. आकिब खलीफ आनी निखिल राजे दोगांकय हणजूण एका पेट्रोल पंपार धरले. दोगांकय 10 दीस पुलीस कस्टडी. प्रॉपर्टी विकल्या उपरांत पयशांच्या वादांतल्यान खून. पुलीस तपासांत स्पश्ट तपास चल्ला. नमस्कार. 2 दीस पयलीं कलंगूट हांगासर एक मर्डर जाल्लो आसा दिवोदिता फर्नांडीसाचो तेज्याच फ्लॅटार कलंगूटच्या. ते जे काया आसले आकिब शौकत आनी चंद्रकांत राजीव तेंच्यांनी हो तिजो मर्डर केल्लो. तिजो घोव करतलो. तेंची पयलीं भाचाभाची जाली खंय फक्त पयशां खातीर आनी ते दोग जाणी मेळोन तिजो मर्डर केल्लो आसा. ते स्पॉटा वयल्यान धांविल्ले आसा. कलंगूट पुलीस तिका सोदताले. कलंगूट पुलिसेक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की ते कलंगूटा अंजुना जे ATM आसा थंय आसला. तो कलंगूटची टीम ऑन द स्पॉट पावली रोखडी आनी तांकां थंयच्यान धरिल्ले आसा आनी त्या राती तांकां अरेस्ट केल्ले आसा. आतांच तांकां कोर्टान प्रोड्यूस केल्लें. कोर्टान तांकां 10 दिसाचो रिमांड दिल्लो आसा आनी कलंगूट पुलीस तेंची फ्युचर इन्वेस्टिगेशन ऑन आसा. जशी आमकां आनी कितें म्हायती मेळटा आमी सोमतेच तुमचे कडेन पावयतले. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. मोदी सरकाराचो केंद्रीय कर्मचाऱ्यां खातीर मोठो निर्णय. युनिफायड पेन्शन स्कीम चालीक. 23 लाख कर्मचाऱ्यांक सुदारीत पेन्शन स्किमीचो लाव. कर्मचाऱ्यांक आनी राज्यांकय NPS वा UPS दोनां मदली एक घेवंक मेकळीक. 50% पेन्शनाची तूट भरून काडूंक तिजोरेचेर वर्साक 6,500 कोटींचे एक्स्ट्रा वजें. खेरीज 800 कोटींचे अरियर्स. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी. इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था. तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को
प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। तेन्ना खूब आमचोय डिमांड आसलो की ओल्ड पेन्शन ही जावची अशी म्हणून। तेन्ना 25 इयर्स जाल्लेले आसा यूपीएस ह्या स्किमीन 25 इयर्स कंप्लिटेड जो एम्प्लॉईज करता तेका लास्ट बेजिकेचेर 50% पेन्शन मेळटली आतां दिल्ल्या प्रमाणे। तशेंच 10 इयर्स कंप्लीट केल्यार तेका 10,000 पर मंथ मेळटली अशें दिल्लें आसा। तेजे वयर जी पळय 10 वर्सां वयर जी सर्वीस जातली म्हणजे 25च्या कमी जातली ती मागीर बेज ऑन जे सिच्युएशन कितकी बेजीक बसता तेजेर ते करपाक तेंच्यानी दिला। तर ही आनंदाची बातमी आसा सगळ्यांक आनी तेंच्यांनी चॉयस दवरल्या। ज्या एम्प्लॉईजाक एनपीएस जाय तेणी एनपीएसान वचचें, यूपीएस जाय ताका यूपीएसान वचचें म्हणून। भोमा हायवेचे इशून परत तकली वयर काडली। आयतारा भोमा ग्रामसभेत गांवकारांचो नॅशनल हायवे रुंदीकरणाक विरोध। सरकार भरपायेच्या रकमे वयल्यान लोकां मदीं फूट घालूंक सोदता म्हण थळाव्यांचो आरोप। ह्या विशीं आमदाराकय पत्र धाडपाचें ग्रामसभेत थारलां। आमची मागणी अशी सरकारा कडेन आहे की तुम्ही शेत पीक आमचे कांयच व्हरनाका, घरांय व्हरनाका, तुम्ही रस्तो खंयच्यानूय बायपास करून व्हरा। आमकां आनी कांयच नाका, बायपास काडल्यार आमी कोणूच रस्त्यार येना, खंयच वचना। आयज 189 जमनीक 42,000 इन्क्लुडींग जमीन म्हज्या 42,000 व्हॅल्युएशन जाला। आतां हे सरकाराक घर आनी जमीन जे 200 वर्सां पयलींचे लिगल घर हेका 42,000 आनी बाकीचे कित्याक उलयना सायडीक खुबशे म्हणजे अफाट पयसो गाड्याक पासून अफाट पयसो। गाड्याक कितले? गाड्याक ऑलमोस्ट 4.5 लाख 3.5 लाख 12 लाख कितें कशें लोकां मदीं फूट घालपाक प्रयत्न आसा। प्रयत्न गव्हर्मेंटा कडेन निमणी रिक्वेस्ट आमची बोमकारांची, खंय तरी आमकां पळयनासतना ही जी लढाई आसा ती लढाई देवी देवताची आनी तुमची जावन न की लोकांची। कित्याक हांगा संपूर्ण जो गांव आसा संपूर्ण तरी ही जी लोकां देवी देवताची जी भुमी आसा तितून वास्तव करून हे जे लोक सुखान जगता तेंचेर ना तेंचो आतां 3री चवथ जाली आनी मगे 3री चवथ हे लोक टेन्शनान काडटा। कसलो सरकार हिंदुत्व करणारो हो सरकार आज 34 दिसांनी ह्या लोकांचेर घालो घालता आनी खंयच्या आदारार म्हणटले तुमी हिंदुत्व। आज चल्लेले आसा पंचायत आमच्या बरोबर आसतली म्हणून सांगल्या आनी पंचायतीन सांगल्या हेजो इनिशिएटीव हेज्या फुडें आमचो आमदार घेतलो। आतां घेतलो ना घेतले ते आमदारा कडेन आसा। आमकां आमदारा बद्दल काय आमचें हें ना, दोशी ना। कित्याक हांव रिक्वेस्ट करता आमदारा कडेन की हेज्या फुडें तेणें हो इनिशिएटीव घेवचो आनी खंय तरी ह्या बोमकारांक न्याय दिवचो। नॅशनल हायवेचो इशू ग्रामस्थांनी जो मांडला इशू तो आमी कन्सिडर केला आनी तांच्यांनी सांगला की एमएलएक लेटर करुया आनी तांकां बायपास जाय त्या प्रमाणे हांव लेटर धाडटलो एमएलए कडेन आनी एमएलएचे फुडले प्रोसेस कितें जाता तें तुमकां मागीर कळयता। घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात। तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस। घरा घरांनी पंचामृता। आयतारा गोंयांत दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट। गोंयच्या वेधशाळेच्या अदमासा प्रमाण सोमार सावन सध्या येलो अलर्ट जाल्यार भारतीय हवामान खातें दाट पावसाचो अदमास उक्तायता। सिजनल पावस 146 इंचांचेर पावलो। देडशांक तेंकता सरासरी परस 44% मायज। कांय दिसांच्या विसवा उपरांत पावसाक परत नेट, नुस्तेकारांक शिटकावणी। मोपा टॅक्सीकारांच्या आंदोलनाचो आज 4थो दीस। सोमाराक मुख्यमंत्री आनी अधिकाऱ्यांकडेन पणजे बसका जातली। तांच्यो मागण्यो आयकून सोडोवपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान शुक्राराक दिल्लें।
मात मागण्यो मान्य जाय मेरेन खंय आंदोलन चालूच उरतलें. टॅक्सीवाले पेडण्यां धरण्यार बसल्यात. आमी आयज जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आमी पेडण्यां आयज उबे आहा हांगासर. आयज आमचो 4थो दीस आहा हांगासर. वायट पावस पळय दो करून पावस पडटा. हांगा आमचे सगळे भुरगे आहा. 4थो दीस आयज आमचो हांगासर आमी तशे उबे आहा. हांव आयज चड कांय उलयना. हांव फकत आमच्या गोंयच्या जनतेक आव्हान करूंक सोदता. गोंया तुमच्या गोंया फुड्यान आतां आहा हें आहा कशें कितें आहा चल्लां तें. हांव मागता आमचे ऑल गोवा स्टेक होल्डर हेंच्या कडेन. हांव मागता आमचे सावथ गोवा टॅक्सी ब्रदर जे आमकां आनी हांव मागता आमचे नॉर्थ गोवा टॅक्सी ब्रदर हेंच्या कडेन की आनी ऑल गोवा स्टेक होल्डर हेंच्या कडेन आनी आमचे जे कोण हे आहा पळय आमकां फर्स्ट डे येवन सगळ्यांनी हेल्प केल्लो तसो तुमी फाल्यां हांगा प्रेजेंट रावपाचें आमकां सपोर्ट करपाचो. कित्याक फाल्यां जशें तुमकां खबर आहा आमकां फाल्यां अपॉयंटमेंट आहा सीएमाची. आमकां 12 सुमार सीएमान फाल्यां मेळपाक आपयला आनी तेजेर अशें आश्वासन आसलें पयर की आमचे जे प्रश्न आहा आमी जे ताका निवेदन दिल्लें आहा तेजेर सुटावो खंय तरी जातलो म्हूण फाल्यां आमकां सांगला. सो आमी देवा कडेन मागता की आमी फाल्यां सीएमान जेन्ना मेळपाक वयतले तेन्ना हो इशू आहा पळय हो सॉर्ट आवट जातलो हेची आमी आशा व्यक्त करता. आनी परतून एकदां हांव हात जोडून सगळ्यांक मागता की तुमी आमकां हांगासर सगळे जाण आमचे गोंयकार म्हणटा आयज गोंयकार एका हांगासर बसल्या. हांव तशेंच गोंयकारांक सगळ्यांक आव्हान करता की तुमी आमच्या सपोर्टान फाल्यां मातशें हांगासर प्लीज येवपाचें. नमस्कार, आमी आसात पेडणे हांगा आसात आनी आयज टॅक्सीकारांचो 4थो दीस आसा. एजिटेशन जे सुरू आसा आनी हांगा ते गेले 4 दीस जाले हांगा आसात. फाल्यां तांकां 4 सुमार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या वांगडा बसका जातली. त्या वेळार तेंची जे डिमांड आसा ती डिमांड जर पुराय जाले जाल्यार हो खंय तरी एजिटेशन जे आसा तेचे स्टॉप जातले. ना जाल्यार हेचे पेक्षा व्हड प्रमाणात फाल्यां हांगा लोक जमपाचे आसात आनी जेन्ना डिसिजन घेतले आनी तेंचे जे प्रॉब्लम आसात तेंचे जे मागणी आसात जे जेन्ना सॉल्व जातले तेन्ना हांगाच्यान जे एजिटेशन आसा सोंपतले. जर ते मागणी पुराय जायना जाल्यार हे जे एजिटेशन आसा वाडटले आनी फूल गोंय बंद करपाचे अशें सुद्दां तेंची निर्णय घेवपाचे शक्यता आसा अशें सद्या सांगपाक आयिल्ले आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगेमनी. पणजे भाटलेकारांच्या त्रासाक अंत ना. फोंडकुलांनी रस्त्याची जाल्ली चाळण जाग्यार घालूंक म्हण सरकारान ह्या रस्त्याचेर पेवर्स घाल्ले खरे, मात कांय दिसां भितर पेवर्स निखळूंक सुरू आनी थंयची परिस्थिती परत आशिल्ली तशी. आदी फोंडकुलां तातूंत आतां निखळिल्ले पेवर्स करूंक गेले एक जाले भलतेच. आमी सद्या आसा फाटल्यान आनी फाटल्या दिसांनी आमकां खबर आसा की फाटल्याच्या रस्त्याची परिस्थिती कितें आशिल्ली. ह्या फाटल्याच्या रस्त्याचेर रस्तो कमी आनी पॉटहोल्स चड आशिल्ले. ताजे मागीर आमी परत रिपोर्ट करून मागीर खंय तरी सरकारान हेजेर एक एक्शन घेतली आनी हांगासर जे पेवर्स आसा ते पेवर्स घातले. ताजे मागीर फाटल्याचो रस्तो वापरता आसतना लोकांक जे त्रास जाताले ते त्रास खंय तरी कमी जाले. पूण आमी आतां परत पळोवपाक शकता की जे पेवर्स घातलेले ते सारखे न घातलेल्या कारणान ते पेवर्स सद्या वयर सकयल जाल्या आनी जेन्ना हांगासर 2 व्हिलर्स आनी 4 व्हिलर्स क्रॉस जाता तेन्ना तांकां ह्या गजालीचो त्रास जाता. आमी पळोवपाक शकता की कशा तरेन जी सरफेस पयली इवन आशिल्ली ती आतां खंय तरी हांगासर वयर सकयल जाल्या आनी तेजे लागून जेन्ना हांगासर 2 व्हिलर जावं 4 व्हिलर क्रॉस जाता तेन्ना तांकां खूब त्रास जाता. हांगासर गाडी हालतात तशेंच बायकवाले आहा तांकां खूब त्रास जाता कारण हे जे पेवर्स आसा ते खंय तरी वयर सरल्या खंय तरी सकयल गेल्या. हांगासर जो पयलीं पॉट होल्सा खातीर लोकांक त्रास जातालो तसोच हांगासर आतां हे पेवर्स सारखे न घातलेल्या कारणान लोकांक त्रास जावपाक लागता. एक गजाल विचार करपा सारकी आसा. पयलीं जेन्ना हांगासर पावसा पयलीं हॉट मिक्सिंग जालें तेन्ना खंय तरी टॅक्स पेयरांचो पयसो वापरून ते हॉट मिक्सिंग जाले ते सारखे न जालेल्या कारणान पावसान तो हॉट मिक्सिंग व्हांवन गेलो आनी आतां मागीर आमी परत पळयता परत जे टॅक्स पेयरांचो पयसो आशिल्लो तो वापरून हांगासर जे पेवर्स आशिल्ले ते घातले. पूण ते काम सारखे न जालेल्या कारणान हांगासर जे लोकांक हांगासर त्रास कमी जावपा खातीर जे काम केल्ले त्याच गजाली खातीर हांगासर लोकांक परत एकदा त्रास जावपाक लागला. ही गजाल विचार करपा सारकी आहा की जो टॅक्स पेयरांचो जो पयसो आसा तो सारको वापरलो वता काय ना ह्या गजाली कडेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर फाटल्याच्यान साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी. बांदोडकार मेमोरियल ट्रॉफी टुर्नामेंटाची आयताराक 3री मॅच जाली. मॅचींत चेन्नईन FC जिखले.
चर्चिल ब्रदर्सा आड 4-1 गोल मारून चेन्नईन FC जिखले. आज बाबूसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफीची तिसरी गेम आशिल्ली. तिसरी गेम चर्चिल ब्रदर्स FC वर्सीस चेन्नई FC यांचे मदीं आशिल्ली. चेन्नई FCन बरो परफॉर्मन्स दाखोवन चर्चिल ब्रदर्साक 4-1 अशें हरयल्लें आसा. दोनूय टिमीची पयली गेम आशिल्ल्यो टुर्नामेंटाच्यो आनी चेन्नई FCन बरो परफॉर्मन्स दाखयल्लो आसा. तेंच्यांनी चर्चिल ब्रदर्साक हरयल्लें आसा. नेक्स्ट गेम जे दोनूय आसतल्यो चेन्नई FC फुडली गेम खेळटा ते डिफेन्सिया जस्टिसाची अर्जंटिनाची टीम आसा तेंचे वांगडा ऑगस्ट 31 तशेंच चर्चिल ब्रदर्स फुडली गेम ओडिशा FC वांगडा खेळटले. दोनूय गेमी ऑगस्टाक आसा, ऑगस्ट 31 आसा आनी दोनूय गेमी फातोर्डा स्टेडियमाचेर खेळटल्यो वयतल्यो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.